पुराय गोय आयज होळयेच्या रंगान रंगला। राजधानी पणजी लेगीत तांबड्या पांचव्या हळदुळ्या रंगान रंगल्या। आझाद मैदानार वर्स पद्धती प्रमाण पणजेकारांनी होळी मनयली। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट। पणजे ही गोंयची राजधानी, गोंयचे एक माणकुलेशे काळीज आणि ह्या काळजान आमी होळी कशी सादर करतात ते आमी पळयतली। आमच्या वांगडा आसा पणजेचो एक नागरीक बाब गौरीश। तर गौरीश, तू पणजे हांगा कितलीशीच वर्सां रावता, तर पणजेची होळी खाशेली कशी? हय, पणजे आतां हांव ल्हानपणीच्यान पणजेची होळी पळयता। मुख्य म्हणजे प्रामुख्यान आझाद मैदानाचेर ही होळी दर वर्सा साजरी केली गेली वता। पणजे शिगमोत्सव समिती जी आहा तेंच्यांनी ही आझाद मैदानाचेर होळी सुरवात केली, कित्याक तर गांवांनी होळी जाता, पूण पणजेकारांक पणजेच्या सिटींतल्या लोकां खातीर होळयेचो अनुभव येवचो ह्या खातीर ही पणजे आझाद मैदानाचेर होळी साजरी केली वता। आनी सगळे पणजेकार तशेंच सायडीकचे तालिगांव, सांताक्रूज म्हणा, हे सगळे लोक हांगा येवन होळी साजरी करता। तर तशें पळोवंक गेल्यार गोंयान अशे वेगवेगळ्या तरेन होळी सेलिब्रेट करतात, तर हांगर अशें वेगळें कितें जाता जे गोंयकारांक इतलें आकर्शीत करता? हांगा डीजे एक तर आसता, डीजे आसता। पयलीं रोमटामेळ आसतालो, अजून रोमटामेळ म्हाका सुरू जाल्लो दिसना, पूण रोमटामेळ एक आसता आनी तो एक वेगळोच उत्सव आसा। त्याच बरोबर गोवा म्हटल्यार आमची पर्यटनाची एक पर्यटन स्थळ, ताका लागून हे होळी उत्सव लोक पळोवपाक पर्यटन सुद्दां हांगासर व्हडा उमेदीन, व्हड्या संख्येन हांगा आपली उपस्थिती लायता। सो आतां आमी भितून वचून पळोवया कितें चल्लें तें, लोक कशे साजरे करता ते होळी हांगासली पणजेची न्हू। हय, जशें गौरीशान सांगलें, म्हाकाय अशी उमळशीक लागल्या की पणजे शारान ही होळी सेलिब्रेट तरी कशी जाता। तर चलात तर आमी पळोवया पणजेची होळी। गौरीश, जशें आमी हांगा पळोवपाक शकता म्हळ्यार इतली लोकांची गर्दी आसा, लोक सगळे रंगांनी खेळटात। तर तुका ह्या संदर्भान कितें सांगूंक जाय? म्हळ्यार म्हाका गोंयकार कमी आनी पर्यटक चड दिसतात हांगासर। ना, आतां कितें जालां, म्हाजो ल्हानपणीचो एक्सपिरियन्स सांगता। आमी ल्हान आसतना हांगा पयलीं येताले, होळी खेळटाले, रोमटामेळ आसतालो आनी एक धुली उत्सव म्हणजे धुलीवंदन जो आसतालो तो हांगा व्हडल्या बरो ढोल ताशांच्या तालाचेर जातालो। पूण आजून मेरेन म्हाका हांगा रोमटामेळ किंवा ढोलाच्या वाजनाचेर होळी साजरी जाल्ली दिसना। पणजे समितीचे उपाध्यक्ष आमकां आतां मेळ्ळेले आसा, तर कितें सांगपाक जाय, केन्नाच्यान ही होळी चलता? लास्ट 34 इयर्स जाली, 34 वर्सां जाली। नागेश बाब धेंपो आशिल्लो 10 वर्सां आमच्या समितीन, त्याच्या नंतर बाबा आयलो, ती आतां कंटिन्यू 34 इयर्स जाली। पणजे शिगमोत्सव समितीन ही होळी स्टार्ट केली, कित्याक गांवांनी होळी जाता, पूण तांकां ही अनुभवपाक ही आझाद मैदानाचेर सुरू जाली। तो मेन इशू म्हणजे रस्त्यार कोण येता आनी खंयच्या बायलांक कोण नाकासतना होळी करता आनी जबरदस्ती करता, ते जावचें न्ही। हांगा येवन प्रत्येकाने होळी खेळची, जाय ताका एलावड आहा तेंच्यांनी होळी हांगा खेळची आनी लोकांक कलर लावचो, हो मेन उद्देश आसलो। म्हाजो एक बारीकसो क्वेश्चन आसलो, आमी दर वर्सा रोमटामेळ हांगा जाताले, पूण ऑर्केस्ट्रा जालो रोमटामेळ कितें? इतली वर्सां होळी जाल्या, आमी ऑर्केस्ट्रा धाडल्या, फक्त रोमटामेळ जे आसले ते होऊन आमकां ते आयल्या न कारणान आमी महालक्ष्मी देवळाचे रोमटामेळ घेवन थंय महालक्ष्मीची होटी भरली, पण ते आमी सगळी जी परंपराचे सगळे केल्ले आहा, तांचो प्रॉब्लेम जालो म्हणून पावले ना ते। आनी तुमकां सांगपाक जाता, नुकतेच निवडून येयल्ले पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात आमच्या वांगडा आहा। बाबूशाक विचारया आमी कसो एक्सपिरियन्स, एक तर निवडून येयला आनी होळी खेळपा खातीर आझाद मैदानाचेर ते येयल्ले आसा। It is actually a wonderful experience. I really enjoyed with all the supporters. I think we could not basically have that rally on that day, but we are basically compensating through the rally, through this Holi. Yeah. I wish all the people of Goa and Panjim a very happy Holi. Hi, बरोबर, very happy Holi. Jack, hoy tu nafai ya, di sana lo atas sebelah. Happy Holi. हॅपी होली, हॅपी होली, हॅपी होली। थँक्यू, हॅपी होली। रंगांनी सगळी कार्यावळ हांगा रंगल्या, म्हळ्यार लोक सगळे इतले उमेदीन होळी साजरी करता। म्हळ्यार कोरोना काळा उपरांत इतली उमेद, इतलो उत्साह लोकां मदीं आहा। रोमटामेळ जरी जालें ना तरी ऑर्केस्ट्रान लोक नाचत गाजत हांगा होळी सादर करतात, तुमी हांगा पळोवंक शकतात। हे कसले कलर लायल्यार तुमी? ऑर्गेनीक म्हणून हे कलर येयला, तसले लायला तुमी कितें? ते बरे आसा, वास बीन येता, सुगंध बी? आनी वयतलो मरे हो कलर, वयतलो मरे लायला तो? वयतलो। आनी हो कलर घालोवपा खातीर कितें करतले तुमी? आमी ना
वयतले बिचार जाला मरे न्हांवपाक सगळे जाण बिचार वयता तर हेंचो कलर लायला त्या प्रमाणे हेंचो कलर आयज तरी वचपाचो ना अशें तरी दिसता पळोवपाक शकता कशे रंगला हे भुरगे वेगवेगळे कलर हेंच्यानी लायला थोडे काळे थोडे निळे थोडे गुलाबी थोडे पाचवे वेगवेगळे कलर ह्या होळयेक तुमकां पळोवपाक मेळटा इश्टानो पुराय गोंयभर ह्या होळयेच्या मुडान रंगलेले आसा आणि ही पणजेची होळी आमी तुमच्या मुखार दवरलेली आसा तुमकां सगळ्यांक परत एकदा होळयेची उर्बेभरीत परबी